नेते भाऊसाहेब बांदोडकर आणि तांच्या नंतर स्वच्छ राजकारण केल्ल्यो आमच्यो नेत्यो शशिकलाताई काकोडकर हांच्या आजच्या दिसा स्मरण करून गोवा सुरक्षा मंचान पणजी खातीर नियुक्त केल्ले उमेदवार म्हणून हांवें आज नॉमिनेशन फॉर्म भरलो. डमी कॅन्डिडेट म्हणून श्री महेश मामरे हांणी फॉर्म भरलो. हें भ्रश्ट राजकारण जें आसा हें शुद्ध करपाचो निर्धार हो गोवा सुरक्षा मंचान केल्लो आसा. तर निवडून जो येतलो, जो विधानसभेन वतलो, तो गोंयची विधानसभा ही फुडल्या 5 वर्सांक शुद्ध करपाची शपथ घेवन हो कॅन्डिडेट जो आसा तो वचचो. तातूंत गोंयचो मतदार हो खरो म्हणजे राजा आसता, ताका लाचार करपाचे जे प्रयत्न ह्या 4 इलेक्शनांनी 3 इलेक्शनांनी फाटले जाले, तशी पयशांची बौछार वर्षाव पयशांचो आनी दडपशाही अशा पद्दतीच्या ह्या चाकोरींतल्यान गुलामगिरींतल्यान मतदार राजाक स्वतंत्र करपाक जाय आनी तो राजा आशिल्ल्याची जाणीव करून दिवपाक जाय. अशा प्रकारचो संदेश पणजेच्या निवडणुकींतल्यान वतलो अशें म्हाका दिसता. त्या खोटी आश्वासनां दिवन जनतेक झुलत दिवन तांकां तशेंच दवरप हो आमचो खाक्यानय ऑपरेट करपाचो आनी त्यामुळे आमी योग्य पद्दतीची सोल्युशन्स जी आसा ही घेवन पणजे समोर येतले अशें म्हाका दिसता. समोर 2 कॅन्डिडेट्स आमचे उबे आसा, बाबूश मोसेरात आसा आनी भारतीय जनता पार्टी आसा. ह्या 2 वेगळे रायवल्स अशें आमी मानिनात, हे एकूच प्रवृत्ती आसा अशें आमी मानतात. भारतीय जनता पार्टीच्या हांगाच्या उदया पासून ते ताका सत्ताधारी बनवपा पासून हांव ताजो विटनेस आसा. भारतीय जनता पार्टीचो विजय हांगा म्हणून ते सगळ्या कडेन जे सांगताले, हांगा तांचो पराभव जो आसा वो अटळ आसा ह्या इलेक्शनान, हें तांकांय खबर आसा. आमी सादारणपणे 2.5 ते 3 हजारांचे लीड घेवन येतले अशें आमची अपेक्षा आसा.